नमस्कार तुमकां सगळ्यांक। हांव शेफ विनोद नायक। तर आयच्या रेसिपीन आमी करतले काफ्रियल सॉस करपाक दाखयतलो तुमकां आयज। आनी हे सॉस जाल्या उपरांत आमी कितें कितें हे सॉसासून करपाक शकता, हे काफ्रियल सॉसासून आमी कितें कितें करपाक शकता ते तुमी फुडें फुडें पळयत रावतले। ओली कोथमीर आख्खे एक बंच घेतला, बरे मोठे आहा, व्हडले चुडी पळय कितले ताजे। जितले ताजे उरतले तितले बरो फ्लेवर येतलो, तितलो बरो परमळ येतलो, बरो घमघमाट एकदम। आतां कितें एक 10 मिनटां एका उदकान भिजोवन दवरया। तेतून कोयर कितें बी आसल्यार न्ही सगळे उदकान देंवतले। एक 10 मिनटां दवरया बरें थंड उदकान। हांगा इंग्लंडान उदीक ऑलरेडी थंडूच आसता, आयस घालपाची गरजूच पडना। 10 मिनटां जाल्ले आसा, काडया आमी। आतां जितले जातले तितले आमी उदक हेजे भायर काडया। कोथमिरान जितले उदीक आहा तितले एकदम कमी उदीक वापरया। इल्लें उदीक आसल्यार जाता। आतां चॅक करया कितें कोयर बी आहा जाल्यार सगळें क्लीन आहा। आनी अशें रफ कट करून घेवप। हातीन मोडल्यार बी जाता, पण ते मातशें पिसूडटले तितले बरें दिसपाना मागीर। तर हे भशेन हांवें कट करून घेता हांव। काफ्रियल करपाक गोवन विनिगर आमकां जाय पडटली। जर तुमचे कडेन गोवन विनिगर ना जाल्यार तुमी ताडी विनिगर, कोकोनट ताडी विनिगर वापरले जाता। पण ताडी विनिगर कशें वापरतले ते 2 कलराचे विनिगर येता। एक विनिगराचे ग्रीन कलरची गुड्डी आसता आनी दुसरे तांबडे कलरची गुड्डी आसता। तर तांबडे कलरची गुड्डी आसा पळय ते तितून तुमकां ताडी फ्लेवर जे आहा पळय ते मेळपाना। चडशे परदेसान आहा, तो गोंयान आहा, इंडियेन आहा। इंडियन पासून फक्त गोवन विनिगर गोंयानूच मेळटा आनी मुंबय खंय मेळटा उरतले, पण तितले गॅरंटी ना। जर तुमकां हे सगळें मेळना तर ताडी विनिगर चडान चड जाग्यार तुमकां अशें एशियन शॉपार, जर परदेसान रावता जाल्यार एशियन शॉपान तुमकां मेळटले। मॉल्ट विनिगर यूज करनाकात, ताडी विनिगर, गोवन विनिगर असल्यार बेस्ट, ना जाल्यार कोकोनट ताडी विनिगर वापरात। 1 कप गोवन विनिगर आसा, इतलेच घालपा तितलेच घालपा जाय म्हणून ना, मातशें कमी पडल्यार एक्स्ट्रा घातले जाता। आतां 4 ते 5 हांवें ओली मिरसांग घेतला। आनी तुमकां जितले तीख जाय पळय त्या हिसपान तुमी मिरसांग घाला। हे भशेन मोडून घेवया आनी घालया। आले, लसूण 8 ते 9 पाकळे घातल्या पुरो लसुणाचे, आनी आले 1 इंच घातल्या पुरो, आनी हे तिकी अर्दो इंच, जिरे अर्दो टीस्पून, आनी मिरी 20 ते 25 आसा। मिरी पासून तिखसाणीक लागून मातशें चड घातल्यार बी जाता। कोणाक तीख आवडना जाल्यार मातशें कमी घाला, 3-4 कमी घाला। तर हांवें 1 टीस्पून घातला मिरी। तर म्हाका मातशें तीख जाय पडटा जेवण, ना जाल्यार म्हाका तितली मजा येना। 4 लवंग, मीठ हांवें हेतून मोठें मीठ वापरला। मोठें मीठ वापरल्यार न्हू एक वेगळोच फ्लेवर येता। हांवें कितें केला, पिंक सॉल्ट वापरला। गोंया जर तुमी गोंया आमी कितें करताले, मोठे सॉल्ट वापरताले, मोठें मीठ बेस्ट। पावडर घेतले तितले मोठें मीठ मेळटा, आतां खंय परदेशान पासून तुमकां मोठें मीठ मेळटा। हळदी पिठो 1 टीस्पून आसा, 1 टीस्पून हळदी पिठो। हे ताजें हांवें केला, म्हणजे आख्खे हळद घेवन पावडर करून दवरता हांव, ताका लागून असो धबधबीत कलर येयल्लो आसा। आतां सगळे आमी वांगडा घालया एकत्र, आनी विनिगर आनी तेल घालून वांटप तयार करया। जर चड दाट जालें न्ही, आनी इल्लो विनिगर आनी इल्लें तेल घातल्यार पुरो। तेल घालप म्हणजे कारण बरो कलर येता आसता तितून, आनी हिरवे सारके डार्क हिरवे कलर तुमकां तुमचे मसालो मेळटलो। हे हेजे सिक्रेट। तर सगळे सामग्री आमी एकत्र घालून वांटून घेवया। तेल, विनिगर, उदक घालूंक ना हेतून, तेल आनी विनिगर आसा। सारखे बरे फायन पेस्ट करून घेवया आमी।
झालं, मसाला झाला तयार. सॉस आता टेस्ट करून पळयात. मीठ बीठ कितें आहा ते सारके चॅक करात आनी बॅलन्स पळयात सारके. तर आजचे रेसिपीन इतलेच पुरो. मेळ्या दुसऱ्या व्हिडिओन. व्हिडिओ जर आवडीत शेअर करात लोकां वांगडा आनी दाखयात आमचे गोंयचें जेवण. तर हे व्हिडिओ कोंकणी, इंग्लीश आनी हिंदीन आसा, तर कन्फ्यूज जायनाकात. 3 डिफरंट लँग्वेजीन आमचे व्हिडिओ येतले आता शेफ डॉनाचे. कोंकणी पयलीं येतले, मागीर हिंदी येतले, मागीर इंग्लीश येतले. 3 व्हिडिओ बराबर. तर एन्जॉय करा शेफ डॉन. मेळ्या दुसऱ्या व्हिडिओन. तेन्ना पर्यंत देव बरें करूं.